मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसयता आमचेर तुवें ओतल्या सगळ्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापोय मोगा तूं आमचो जावूं रक्ताय आमकां सदां नीत मोगा सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बुळवून सांबाळना संतोषान जमया मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसयता आमचेर तुवें ओतल्या सगळ्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोम्याच्या जिवंतपणांत आनी नव्या चिणयेक ताचे थावन आपणे सोडूंक आपणे जोडणो तेंची आपणे स्विकार करना तें जिवीत जीवन आसतना तोच सोमी सदांच आमचे संगी रावता आनी म्हणटा हांव तुमच्या संगात आसां खंयच्याय कश्टांत खंयच्याय दुखींत खंयच्याय पिडेंत हांव तुमकां चलयतां आनी असल्या भरवशाची धैर्याची उतरां दिवचो जेजू आसता पर्यंत खंडीत जावन आमकां कोणाकी खंयच्याचें भेना मगार आमचें तें आसा तेंच धैर्य तोच भरवसो आनी तीच भलायकी त्याचो समया थंय सांगाता मेळोन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया ह्या घडये आमची पातकां वळखून घेवया आनी खालतेपणी समया थंय एक संवच्याक आमी मागया काळजंताव दोग धरतल्या बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सुम्या काकुळकर तूं पातक्या गापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनादी खर्चाक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळकर सुम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थोया भोव दयाळ बापा आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय परवेल्या क्रिस्तांव परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कर म्हण आमी मागता एका काळजान हे आमी मागणे करता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन धर्मदूत्याची कृत्य पुस्तकांतले वाचप तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताचे सांगाती म्हणजे सदुसेव पक्षाचे सांदे धर्मदूतांचेर मुसरान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले तांकां तांणी धर्न बंदेसालेंत घाले पूण ते राती सोम्याच्या एका दुतान बंदेसालेची दारां उगडली आनी तांकां भायर काड अशें म्हणलें वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिनिये विशयान लोकां संगी उलया इतलें आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताचे पक्षाचे थंयसर येवन पावले तांणी तक्षण सनेद्रीन सभा म्हणजे इस्रायलाच्या मलगड्यांची जेराळ सभा जमयली आनी धर्मदूतांक सभे उचेर हाडूंक बंदेसालेक जण धाडले पूण शिपायांनी येवन बंदेसालाची दारां उगडलेल्या वेळार
धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते फाटीं धांवून वचून सांगी लागले. बंदेसालेक बिगाची बंदोबस्त सारकी आसलेली आनी दारा मुखार फारेय उबे आसलेले आमी पळयलां. तरी पूण दारां उगडलेल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवाळाचो मुख्यस्तर आनी प्रधान याजक हें आयकून धर्मदुतांक कितें घडलें जावेत म्हूण चिंतूंक पडले. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेंत घाल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसत आनी लोकांक शिकयतात. तितलें आयकून पाऱ्यांचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां आड आयलो. पूण लोक आपणाक पात्रयत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेश्वराक हांव सदांच दिनवो आसतलो. ताची वखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वांटाचेर आसतली. सर्वेश्वरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सवे मेळून सर्वेश्वराची कीर्त गजया. एका थाळ्यान आमी सकट ताचें नांव अर्सिया. सर्वेश्वराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सोर म्हज्या कश्टांवरांतले म्हाका ताणें निवारले. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. ताची मुखामळां लजेन किदींच भावनांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां कांतांतलो ताका निवारलो. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताच्या सेवांका भोंवती वेडो घालून सर्वेश्वराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकोण पळया, सर्वेश्वर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस करूंच बागी. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. देवान संवसाराचो आसोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमंतल्यांक ससनाचें जिवीत मेळच्याक. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. साजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचो नाच जायना जावच्याक, बगार ताका साश्टीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तवां कठीण जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळू कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगड जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्त.
जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक 20-25 वर्सां आदीं एक फावटी हांव आस्पत्रेंत आसलो. ताचे उपरांत 20 वर्सां उपरांत आनी एक फावटी, अशें 2 फावटी आस्पत्रेंत एक हप्तो करून आसलो. ह्या दोनूय फावटी जाल्ले एक कॉमन एक्सपिरियन्स म्हळ्यार, पयले फावटी हांव आस्पत्रेंत आसतना अचानक एक दीस एक स्त्री आयली. म्हाका तिची वळख नासली आनी ती थोडो वेळ रावन उलोवन बजवण दिवन धैर्य दिवन गेली. ताच्या उपरांत म्हाका तिची वळख जाली आनी ती आजून आसा. तेंच एक 20 वर्सां उपरांत परतून हांव आस्पत्रेंत आसल्या वेळार एक दादलो मनीस आयलो आनी कितल्यागी वर्सां हांव भारीच वळख आसल्या बरी उलोवंक लागलो. म्हाका ताची वळखच नासली. कितल्यागी वर्सांची इश्टागात म्हणल्या बरी तो उलयलो, म्हाका धैर्य दिलें, म्हज्या लागीं थोडो वेळ रावलो. कशें हांव पिडेत आसतना ती पिडा आनी हांव थंय आस्पत्रेंत आसलो म्हणल्यार म्हजे मतींत आजून उडास आसा की ह्या दोगां मनशांचो आजून म्हाका उडास आसा. ती कोण कितें म्हाका कळीत नासलें. तरी पूण ह्या मनशांनी कित्याक त्या दिसा म्हजे सरशी हें जाय आसलें, कित्याक ती आयली, कित्याक ती म्हज्या लागीं उलयली, कित्याक तांणी म्हाका धैर्य दिलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जावंक पुरो तांकां भोगलें कोणाक पुणी आमची गरज आसा. ती म्हाका सोदून आयिल्ली न्ही, पूण थंयसर आयिल्ली कित्याक दुसऱ्या सगळ्यांक पळोवन म्हाकाय मेळोन गेलें. भोवशा तांच्या जिवितांत तांकां मेळ्ळें एक सत कितें म्हळ्यार, हांवें आयच्या दिसा कोणाक पुणी मेळा जाय आनी जेजू विशयान सांगूंक जाय. जेजूचो मोग हांवें सांगूंक जाय. भोवशा तेंच ताणें केल्लें. आयच्या पयले वचपांत आमी आयकता जेजू विशयांत उलयल्ल्या पासत धर्मदुतांक आपोस्तलांक बंदेंत घाल्ले. ताच्या पयलें तांकां आपोवन जागवण दिल्ली, सत्राय दिल्ली, तांकां मारल्लें. पूण परतून वचून जेजू विशयान सांगूंक सुरू केल्ल्या पासत फारिजेवांनी, सादुसेवांनी आनी प्रधान याजकांनी मेळोन मोसरान तांकां बंदेंत घाल्ले. आनी त्या राती आमी आयकता दुतांनी बंदेसाळाची दारां उक्तीं केलीं आनी हे वचोंक आनी हांकां सांगलें, तुमी वसा, खंयसर तुमी आयला थंय वसा आनी परतून त्याच जेजू विशयांत उलोवंक सुरू करा. परतून त्याच जेजू विशयांत उलोवंक सुरू करा. ताणें कितें म्हळें, देवळांत उबे रावा आनी हे नवे चिणये विशयांत लोकां लागीं उलया. कोणाक ताणें उलोवचें नाका. सादुसेवांक ताणें उलोवचें पसंद ना. फरिजेवांक शिसांनी उलोवचें पसंद ना. प्रधान याजकांक ताणें उलोवचें नाका. पूण देवदूत सांगता, तुमकां आयकोवचे मनीस आसात, तुमची गरज थंयसर आसा, तुमी वचोन लोकां लागीं उलया. कितें म्हण उलया. तांकां कितें कळीत आसलें तेंच उलोवंक तो सांगता. तो सांगना की ती तुमी वचोन पयलें वचोन तुमी ते 5 ग्रंथ वाचा. मोइजेतांव सुरू करना निमाणे पर्यंत मालाकी प्रवादे पर्यंत ते वाचा आनी येवन सांगा. ना, तूं सांगता तुमी वचोन नव्या चिणये विशयान सांगा. जी जिणी सक्कड सुदेवांक कळीत ना, तुमकां कळीत आसा. देखून तुमी ही नवी जीण तांच्या ह्या नव्या जिणये विशयांत लोकां लागीं उलया. मोगाच्या भावांनी भयणी, जुदेवांक मोइजेच्या काळांत हांव अब्रामाच्या काळांत हांव देव म्हळ्यार एक जावंक पुरो. थोड्या तेंपाक तो दोंगरार आसलो, थोड्या तेंपाक तो तंबांत आसलो आनी देवाळ जाल्या उपरांत तो भितरल्या कुडांत तंबांत भितरल्या भितर थंयसर कोणाकच वचूंक ना. असले एका देवाचें परिकल्पना तांचे मदें आसलें. आनी हांगासर दूत आपल्या ह्या शिसांक सांगता, तुमच्या मदें आसून तुमच्या मदें जियेवन तुमचे पासत मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या त्या देवा विशयांत उलया. आनी ताचो अनुभव तुमकां मात्र जाला, सगळ्यांक जावंक ना. आनी हो अनुभव सगळ्यांक जायचो. देव आमच्या मदें आसा, आमच्या मदें आयला, आमच्या पासत मेला आनी आमच्या पासत पुनर्जिवन जाला हें तुमी तांकां सांगा. आनी शिसांक दिवंक आशिल्ली बरी खबर इतलेच शिवाय दुसरें कितेंच न्ही. पयलींचें परगटणें कितें, जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला आनी तो परत्यान येतलो.
ही मात्र बरी खबर सुरवेर तांणी परगट केल्ली. मोगाच्या भाव आनी भयणी, हीच शुभ वार्ता आमी सगळ्यांनी परगट करूंक आसा. आतां शुभ वार्ता परगट करचें म्हळ्यार आयच्या काळार बारीच दुबाव भें आसा. बायबल घेवन वचाचें गी, परतून बायबल वाचचें गी, देवा जेजूचीं उतरां आमी हेरांक सांगचें गी. ही म्हणून सवालांचो न्हय, सवाल येवचींच न्हय. कित्याक हांगासर सांगलां नव्या जिणये विशयान सांगा. नव्या जिणये विशयान सांगचें म्हळ्यार बायबल काणगेर अशें बायबला विशयान सांगचें म्हणून न्हय. तुका कशें जेजू आपडला, तुका कशें जेजूचो अनुभव जाला तें तुमी सांगा. आनी जेजून तुका दिवचो अनुभव बायबलांत दुसरो न्हय. जें कितें बायबलांत ताणें प्रॉमीस केलां, वाचयलां, तेंचो तो परतून परतून तुका सांगता, तुका समजोवचे प्रमाणे सांगता. आनी आमी पळयता पेद्रू आनी हेर शिस तांकां जेजून कितें सांगलें तेवळ समजोवंक नासलें तो आसतना. पूण पवित्र आत्मो तांकां जेजून कितें पयलें सांगलां तेंच नितळ करन तांची मनां तो सांगता आनी तांकां तें समजता आनी ते उलयतात. जेजून कितें सांगलें तें परतून सांगूंक शकतात, कारण पवित्र आत्मो. तांचें वाचप न्हय, ताणें शिकल्लें न्हय, वा ताणें आयकल्लें आदी आयकल्लें उडासांत असलें न्हय. पवित्र आत्मो तांच्या तोंडांत उतरां घालता आनी ती सणवाय पवित्र आत्मो दिता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी आज शुभ वार्ता परगट करीत जाय म्हळ्यार जें कितें जेजूचो अनुभव म्हाका जाला तो हांवें सांगचो. आनी तो अनुभव हर एकल्याक दुसरो दुसरो आसूंक पुरो, एकच तरेचो अनुभव जायचे म्हणून ना. आनी कोणाक लागीं सांगचें, कोणा लागीं सांगचें? आयकुवचे जायतो लोक आसा, आयकूंक आशेवचो जायतो लोक आसा. तुका कशें जेजून आपडलें म्हणून समजूंक घेवचो आनी पातयेवचो लोक जायतो आसा. पूण आमी वसा जाय पडटा, उलय जाय पडटा. आनी हें करूंक कोणूच अडकळ हाडूंक शकना, खंयचीच अडकळ आमकां दिवंक शकना. जावंक पुरो आज आमी दुसरे माध्यम वापरता, दुसऱ्या जाग्यांनी वेता, दुसऱ्या जाग्यांनी काम करता. थंयसर म्हजी जिणी पळोवन, म्हजी उतरां आयकून जर आनी एकल्याक बघता हाचे थंय जेजू आसा, तिच जावन आसा शुभ वार्ता. जर म्हाका म्हजें उतरां आयकून वा म्हजें जिवीत पळोवन हो मनीस जेजूचो न्हय म्हूण बघता जाल्यार तें हांव शुभ वार्तेक दिवची साक्ष न्हय. देखून हांगासर शुभ वार्ता परगट करचें म्हळ्यार कांय व्हडलो विशय वा एक कॉम्प्लिकेटेड विशय जावचो विशय न्हय म्हणून न्हय. हो विशय भोव सरळ आसा, सोंपो आसा. जें कितें तूं पातयेताय, जें कितें तूं आचरण करताय तेंच सुवें सांगोंक आसा आनी उलोवंक आसा. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, ह्या दिशेन आमी चिंतया. कित्याक जेजून आमकां सुटकेचे मनीस केल्यात. जेजून आमकां वचोन बाईन वचोन ताचे विशयान उलोवचें तसले मनीस जावन आमकां बदलिल्यात. आनी हेंच काम आमच्या कामांत, आमच्या वावरांत, आमच्या उतरांनी, आमच्या जिणयेंत तें करूंक आमी प्रेरण सोडया, धैर्य घेवया आनी स्वामी आमच्या सांगाता खंडीत आसतलो. Moladiktirve bangaru pe na soumya mujhe lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गिरन्या Santos ulas मुझे जीने सो unya sove betondita Kestaniva मुझे कुड़िसो वाइना सोवे betondita Mola diktirve bangaru pe na soumya मुझे lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गिरन्या दुर्बल की कोर जीवन ही मुझे तुझे सेवक समर्पिता काते दया काली से मुझे तू का सगले समर्पिता
Dirve Bangarupe Na Somya Mujhe lagi Jeevan mujhe dene tujhe arpita gidanya. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा पुनर्जीवन जेजूचें जैत संभ्रमून तुजीं भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेन ही आमची खालती देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे महिमेवंतकाय वळखूंक आमचो बाबार्थ अदीक थीर कर आनी ताच्या कडवळांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पियोवंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकडोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वरत्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाबरत्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान उंचरगीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण ससूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी मेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबाटा सोगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता.
तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमास मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी बरका बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळेत मुखार मळपळंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या मागीर सांगते सांजू जाय तिचो पती भगवंत दमदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या स्वाम्यान शिकयल्ल्या मागण्यात आमी सांगता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां येय तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान दिलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय रजबड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेका सुम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Sumia bukina mia ilya tuje kardiam ka mundo sergi sodi somia amka aisha disa yatri kami sa sa baselya kava
रिकामी सजवसा बसल्या गवपयान करता तुझ्या आदारात पातळीला तुझी ससाय मागता सोम्या आम्ही समेस्तल्या दी तू विशेवमकार कसो सलवून गेल्या वास्ता लाभ शांती आता यात्रिकामी ससावसा बसल्या गावात पोयान करता तुझ्या आदारात पातळीला तुझी ससाय मागता यात्रिकामी ससावसा बसल्या गावात पोयान करता तुझ्या आदारात पातळीला तुझी ससाय मागता प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा आमची काळजां हे घडये संतोषान उमाळतात कित्याक न्हयच तुवें आमची पातकां बगसून आमकां तुजी भुरगीं केली आनी तुजी शांतीन भरली. पूण जेजून परगट केल्ले व्हडांतले व्हड भाग ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां सगळ्यांक बगोवंक दिलाय. ताका पळयनासतना बाबार्थान आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताच्या हातापांयाच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळांतल्या गयांत हात घालिनासतना आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुरवंदराक आमी घेतला म्हण आमी वळखता. एकाच बाबार्थान त्याच जेजू घेतल्या आमास मेस्तांक पुरबुल्या बाबार्थ्यां बरी एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाची वडणूक हालेलुया हालेलुया. सांजुजे बापाक नव्यान सांगता म्हणया. सांजुजे बापा नजरेच्या कुटुंबाच्या राखण्या तुका आमच्या ह्या कर्मेलेत कोवेन तुजो पात्रोन म्हूण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं हांगासर भायर भितर वेतेल्यांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानसो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडांत वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोना आनी बावरड्यांच्या शरोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळभरीत कर. तुजे सरशी आयिल्लीं आनी तुज्या लागीं मागल्लें मेळनासतना कोणी पाटी वचूंक नात म्हणल्यार आबेलाच्या सांतेरासाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सर्व तेसांवां आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता हांव. आमच्या गरजां पसो तो मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां शिता तशी आमची पदकां आमगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू.
Tipulit daw sumay mapiangkato na tigut. Atanim siya mchardaramen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक Suci adită și satan să dan sărbăta. Amen. साजू जे बापा Mukar putasome, auncar Maria Shivadi, auncar. Pagin sa jigurvein, niwaram kam chadwa, amcha dusmanantle, mapache putache ani puvitat na chinavi. Amen.